पाकव्याप्त काश्मीरात भारतान मंगळारा जैशाचे दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त करून सुमार 350 दहशतवाद्यांक मेकळे केल्या उपरांत पाकिस्तान चाळवलो। बुधवारा पाकिस्तानान एलओसीचेर हेवी फारपेट करून एअर पॉवरूय दाखोवपाचो यत्न केलो। मात भारताचे अलर्ट एअर आनी जमिनी डिफेन्सा मुखार पाकिस्तानाच्यो सगळ्यो फटाश्यो फसल्यो। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. चाळवल्ले पाकिस्तानान मंगळारा सांजे नियंत्रण रेषेचेर फायरिंग सुरू केली। बुधवारा दिसभर हीच परिस्थिती। भारतीय सेनेन पाकिस्तानाचे 5 मिलिटरी पोस्ट उद्ध्वस्त केले। पाकिस्तानी रेंजर्सांकूय मारल्यात म्हूण रिपोर्ट। पाकिस्तान बॅट हल्ल्याची तयारी करतालो। अदमास घेवंक पाकिस्तानाची 3 F-16 विमानां भारताच्या हद्दीत घुसली, मात भारताचे एअर डिफेन्स ती पार करूंक शकली ना। शिमेचेर उक्त्या सुवातेर मिसायल वडोवन फुज्यो। तातूंतलेच एका F-16 विमानाक लामा व्हॅली वाठारांत भारतीय वायुसेनेन पीओकेत घुसून उडयले। मात हे कारवायेंत भारतान MiG-21 वगडायले। भारताचे 2 पायलट आपल्या ताब्यात आसा म्हूण पाकिस्तान दावो करता। भारत म्हणटा एक पायलट बेपत्ता आसा। तातूंतच एअर डिफेन्साचेर आशिल्ले भारताचे Mi-17 चॉपर बडगामांत पडले। खराब हवामान तशेंच तंत्रीक बिगाडाक लागून हे चॉपर पडला म्हूण कळटा। चॉपरांत 4-5 जाण आशिल्ले, पायलटां बरोबर तेवूय गेले म्हूण कळटा। भारतान पीओकेतल्या दहशतवाद्यांक टार्गेट केल्ले। पाकिस्तानान भारताची मिलिटरी इन्स्टॉलेशन्स आनी सेनेक टार्गेट करपाचो यत्न केलो। ताचेर भारताची पाकिस्तानाक जाप ही। मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। अभी मैं प्लेन में था, उसकी तहकीकात की जाएगी। मोटी बात आप इस बात समझिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग है। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है जिसमें भारत ने आतंकवादी गतिविधियों और उनके केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की। धन्यवाद। दहशतवादाक लागून आंतरराष्ट्रीय पावण्यार सध्या पाकिस्तान एकटो पडला। वेळ प्रसंगाक चीन सुद्धा बरोबर ना। इतले मजगती पुराय भारतात अलर्ट। जम्मू काश्मीर धरून पंजाब ते पुराय पश्चिमी दर्यादेगेर आनी शारांनी हाय अलर्ट दिला। सेना, वायुदळ आनी नौदळूय पाकिस्तानाचे सागरी हद्दी मेरेन वचून तयारीत रावला। हे फाटभुंयेर सकाळी प्रधानमंत्री आनी रक्षा मंत्र्याच्यो NSA, IB, रॉ तशेंच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारा बरोबर तिनूय सेना मुखेल्यांक बरोबर बसका जाल्यो। ते शिवाय गृहमंत्री राजनाथ सिंगान BSF, CRPF आनी CISFचे डीजीम बरोबर अंतर्गत सुरक्षेचेर बसका घेतली। भारताचे नागरी वाठारांनी घुसप पाकिस्तानाक शक्य ना, इतले भारताचे एअर डिफेन्स पक्के जाला। ताका लागून सध्या भारताची सेना आनी F-16ची फक्त LOCचेर यत्न चल्ल्यात। पंजाब आनी जम्मू काश्मीरात फ्लायटी रद्द करून एअरपोर्ट अलर्ट दवरल्यात। पाकिस्तानातूय सगळ्याक नागरी विमान उड्डाणां बंद केल्यात। 2 मिनटां भितर हवाई उड्डाणाक तयार रावपाचो अलर्ट भारतान फायटर पायलटांक दिला। दोनूय देशांनी इंटरनॅशनल फ्लायटींचे रूट बदलल्यात। दोनूय देशांमदली भूंय आनी रेल्वे येरादारी बंद जाल्या।
सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ISI आनी जैशान भारतांतल्या स्लीपर सेलाक दहशतवादी हल्ले वडोवन करो वा मरोचो उलो मारला। तातूंतच गोंयचो विमानतळ धरून संवेदनशील उद्देगीक सुवाती, गर्दीच्यो सुवाती, पुलीस आनी कोस्ट गार्डाक अलर्ट आयला। सेक्युरिटी आनी गस्तीचेर आशिल्ल्या पुलीस ऑफिसर आनी स्टाफा कडच्यान कसलोच घाळपणा उपकारना म्हूण गोंय पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान अलर्ट। पाकिस्तानान आतां भारता कडेन चर्चेची भाशा सुरू केल्या खरी, मात तणाव दोनूय वटेन तस्सो आसा। आतां फुडले कांय दीस जवान धरून दरेक भारतीया खातीर रात्र वैऱ्याची आहे, जागते रहो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।